नमस्कार. गिरी टू पर्वरी हो जो रस्तो आहा हो सगळो मॅच चाललो आसा आणि रस्त्याचेर खड्डे, चिखल आनी मोठी खडी ही पडिल्ली आसा. जे ट्रॅव्हल करता तांकां खूप त्रास सहन करचो पडटा. स्पेशली जे टू व्हिलरीन ट्रॅव्हल करता तांकां चिखलान गाडी गेली गाडी स्लीप जाता आनी जे हे आसा खडी आसा मोठी थंय सुद्दां गाडी स्लीप जाता आनी हालींच्या हालीं कितें जावन पडिल्ले आसा आनी रातच्या टायमार थोड्या जाग्यांचेर लायट्यो सुद्दां ना आनी थोडे अशे हे आसात की थंय गाडी बाउन्स जाता आनी थंय सुद्दां जे टू व्हिलरीन जे ट्रॅव्हल करता ते सुद्दां पडिल्ले आसात. आनी दुसऱ्या सायडीन ऑथॉरिटीन काम स्टार्ट केल्लें आसा जे कॉन्क्रीट घालपाचें तें सुद्दां काम सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा. आतांच आमी थंय हे कवर करपाक गेल्ले तेन्ना आमकां कळोन येयलें थंय काम चालू आसा आनी तें सुद्दां सब स्टँडर्ड. एक सायडीन रस्त्यार खड्डे पडल्यात आनी खड्ड्यांनी उदक भरिल्लें आसा. तेज्या वयरूच जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा थंय जो हे घालतात कॉन्क्रीट घालतात तांकां आमी ऑफ कॅमेरा विचारलें हे तुमी उदक काडना काय. तो म्हणटा कितें आतां आमी हे केले पावस येयलो रोखडोच हे सिमीट आहा ते व्हांवन वयतले म्हणटा तो. 2 दिसांनी आमी परत येतले म्हणटा आनी आमी परत एकदां कॉन्क्रीट घालतले. जेन्ना आमी हें तेणें सांगलां तें आमी कॅमेराचेर कैद करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेणें जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेन्ना तेणें आमकां कॅमेराचेर हे उलोवपाक हें केल्लो आसा इग्नोर केल्लें आसा आनी तो थंयच्यान गेल्लो आसा. तो आमकां ऑफ रिकॉर्ड सांगता त्या प्रमाणे तेणें आमकां सांगलां अशें की हे म्हणटा आतां पावस येयलो की म्हणटा पावसान हे म्हणटा व्हांवून वयतले. जे रस्त्यार खड्डे पडल्यात तांकां आमी विचारलें रस्त्यार खड्डे पडल्या उदक आसा तेज्या वयर तुमी कॉन्क्रीट कित्याक घालता. ते म्हणटा आमकां म्हणटा तशें कांय सांगिल्लें ना. आमकां फक्त सांगिल्लें आसा हे जो रस्तो आसा तेजे खड्डे पडल्या तेजे वयर सगळे कॉन्क्रीट घालात इतकें सांगिल्लें आहा म्हणटा. उदक बी काड अशें आमकां कांय सांगिल्लें ना म्हणटा. फक्त आमकां म्हणटा हे गेले आमकां दुसरे दिसा कॉल येयलो थंयचे हे कॉन्क्रीट गेला परत घाल. तो म्हणटा आमी परत येतले आनी परत घालतले म्हणटा. हे सगळे ह्या हितून जे टॅक्स पेयर्स आहा तेंचे मनी आहा अशा रितीन हे वाट लायतात. ह्या हेजेर सीएमान बेगितल्या बेगीन एक लक्ष दिवची अशी मागणी. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर.